बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. झुजांक लागून जायतो लोक गांव देश सोडून दुसरे सुवातेर पोदा करून आसा आनी तुय तांचे हालावाल जातात. तांचे पासत हो तेर्स भेटोवन देवा लागीं मागुया. सर्वेस्पोर जावचो तांची बुजवण, आलाशिरो आनी सुरक्षा. ताणेच तांचे कुडीचे, काळजाचे, मनाचे गाये बरे करचे. ताका आमी आमचो ताळो उबारुया. सर्वेस्परा झुजां सोंपय आनी झुजां पासत संस्थेल्या इतल्या निरअपराधी लोकांक अदीक करून ल्हान भुरग्यांक तूं पाव. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबावलो. आंकवाय मरे तांय जल्मलो, कोंस पिलो ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंचुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, हातोलीक पवित्र सभे, भक्ताचो एकठार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जेवण पोन सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवा. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनो बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आनी सदां सदां काळ. आमेन. संतोसाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. बोडव्या गाब्रिएला नाकवार मरे खबर दिली की देवाचो पूत तिचे कुसवेंत येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याची कृपेन ती गोरबेस जाली. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर,
आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू. भगवेत मरे देवाची माय आपापया खातीर विनंती कोर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. अनु बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उज्यांतली सगल्या आत्म्याक सरकार पोर बो करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर आंकवार मारिया गोरबेस आसतना सांत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताई 3 म्हयन्यां रावली. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी सगळ्यां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नवान मरे कृपेन बरले सुरेश पोवचे ते आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागेन मरे देवाचे माये हांव ओप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ते आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागेन मरे देवाचे माये हांव ओप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ते आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागेन मरे देवाचे माये हांव ओप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ते आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागेन मरे देवाचे माये हांव ओप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ते आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागेन मरे देवाचे माये हांव ओप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ते आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागेन मरे देवाचे माये हांव ओप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ते आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागेन मरे देवाचे माये हांव ओप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ते आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागेन मरे देवाचे माये हांव ओप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ते आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागेन मरे देवाचे माये हांव ओप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ते आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागेन मरे देवाचे माये हांव ओप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उज्यांतली सगल्या आत्म्याक सरकार पूर बो करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर आंकवार मारिया बालका जेजूक बेल्ल्या शारान गुरवांच्या घंट्यान मोनजाती मदें प्रसूत जाली. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तारणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तायेसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तायेसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तायेसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तायेसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तायेसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. अन्न बाप्पा पुताक आणि पवित आत्म्या आती आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां आनी वार आमकां आमकोराच्या ओजातली सगळ्यात मेक सरकार पोरबो करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर आंकवार मारयेन बालका जेजूक वेलो आनी भेटयलो देव तेंपलांत आनी ताका सांत सिमाच्या हातांत दिलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायस आमकां येवं तुजी कशी चलगड जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची इचकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस पोवचे तें दिसा उसरेमध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज येसू बागेन मरे देवाचे माय हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस पोवचे तें दिसा उसरेमध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज येसू बागेन मरे देवाचे माय हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस पोवचे तें दिसा उसरेमध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज येसू बागेन मरे देवाचे माय हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस पोवचे तें दिसा उसरेमध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज येसू बागेन मरे देवाचे माय हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस पोवचे तें दिसा उसरेमध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज येसू बागेन मरे देवाचे माय हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस पोवचे तें दिसा उसरेमध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज येसू बागेन मरे देवाचे माय हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस पोवचे तें दिसा उसरेमध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज येसू बागेन मरे देवाचे माय हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस पोवचे तें दिसा उसरेमध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज येसू बागेन मरे देवाचे माय हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस पोवचे तें दिसा उसरेमध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज येसू बागेन मरे देवाचे माय हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवेस पोवचे तें दिसा उसरेमध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज येसू बागेन मरे देवाचे माय हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां आनी वार आमकां आमकोणाच्या ओजातली सगळ्यात मेक सरकार पोरबो करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर पोरबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालूक जेजू देव तेंपलान मेवलो. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे तायेसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेसू भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या वच्यातली सगल्या आत्म्याक सरकार वरबो करून चड गरज आसलेल्या नमान राणी काकुतीचे माये तूं आमचें जिवीत अमृतानी बरवसो आमी पोटेशी एविशी बालका तुका उलो मारता हे दुखाच्या कोणाक स्कार सोडून दोन करून माय तुका प्रार्थाव आमचे दया शरातनी तुजे काकुतीचे नदर घाल तूं कोनवाली आनी मोगाल दुलोब आग्वार मारये हे पोतेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय वागीन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजू क्रिस्तान बसयला तेमकां फाव जावच्या बाप साहेबाच्या इंतेसावा पासत आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो एक रायस आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या मुक्षिताव तशी आमची बदकां बगूस आनी आमकां आतांनी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आणि सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. अनु बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. Hello, this is Father Kubicki, and today's the feast of the author of the Acts of the Apostles and the Gospel that bears his name, St. Luke. He's the patron saint of doctors because that's what he was. In chapter 4 of his letter to the Colossians, St. Paul called him the beloved physician. He was an early convert, and it's from St. Paul and the other apostles that Luke heard the stories and sayings of Jesus. And a particular detail from an event in the life of Jesus really caught Luke's attention. It's a detail that a doctor would especially have noticed. All four Gospels tell us that after the Last Supper, Jesus went with his disciples to a garden. But only Luke writes about a rare phenomenon that occurred there. He writes that Jesus was in such agony and he prayed so fervently that his sweat became like drops of blood falling on the ground. To a doctor like Luke, this sweating of blood is known as hematidrosis. Under terrible anxiety, the capillaries at the end of the circulatory system can break and seep blood into the sweat gland, so that one literally sweats blood. What could have caused such anxiety for Jesus? I don't think it was the fear of suffering and death. Jesus had been predicting that for some time. I think it was a fight against the temptation to think that all he was about to undergo would really make no difference in the lives of the people for whom he was about to die.
Would people a few years or a couple thousand years after Jesus look at a crucifix and then turn away and go about their lives as though what Jesus did really didn't matter? Will you? Father Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and other information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार हे आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता लायनल न्यूनीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक. तशेंच दुसरें इंतेसांव भेटयता विन्सन वालीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. गॅविन आनी ग्लेंडा वालीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तशेंच हॅन्सल, रंजिता फेर्नांडीस, सिबल अताईद आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट नाकेली समुदायान जाता. ह्या समुदायांतल्या दर एका घोराब्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं सायबीण मांयचे मजतीन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. गेल्ल्या थोड्या दिसांनी आमच्या गोंयच्या राज्यांत सगळेंच घुसपागोंदळ जाल्लो आसा, कितलेच मर्डर्स जाल्ले आसात. मागुया आमकां शांती मेळूंक आनी सगळें बरे भाशेन जावंक आनी जे कोण जबाबदार आसात तांकां नीत फावो जावंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाग्योंत लुकास शुभ वर्तमानकार हाची परब मनयता. देवाक दिन वाचुया, कित्याक ताच्या बरोवपांतल्यान हें शुभ वर्तमान आमकां फावो जाला आनी जेजूची वळख सगल्याक पावल्या. आयज आमकांय जण एकल्याक हें शुभ वर्तमान
आमच्यान जाता ते भाशेन आमच्या गुणां वरवीं वेगवेगळ्या गुणां वरवीं आमी तें परगटूंक आमकां आपयल्या. पूण जायते फावटी आमी आमचे गुण घोडे फाटीं दवरल्यात व शुभ वर्तमान परगटूंक जेजूक परगटूंक ते वापरूंक ना. असले आमचे चुकीचे मिसाची सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून कणान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो गोड अपराध. ह्या पातसालागीं सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Sonsari, soles moradeva, surgicharaya, surpodvida deva bapa. Amituka namaskar kota, amituka dinasta, tuja guru bapa paso, amituka. Gesù Cristo, Bapa Cha Eklias Putra, Somia Demba Deva Cishiri, Sonsara Cepat Katai, Amci Gakutku. Bapa Cha Usviat Pusat Cimate Aku Mungkin Iyak Puhi Anesakati Dia Bapa Cimoyme Jesu Krista Close to Puhit Close to His food Close to His food. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, अपुर्बायेन तूं दुबळ्यांचो मोग करताय म्हूण उतरान आनी बरोवपान परगट करूंक बाग्योंत लुकाक तुवें विचलय. ही बरी खबर घेवन आमी सगळीं तुजीं दुर्बळ भुरगीं तुज्या नांवांची वडवीक गायता. एका मनान आनी एका काळजान जिवन तुज्या मोगाची बरी खबर आमचे भोंवतणच्या मनशांक कळीत कर. आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्योत पावलून तिमोथाक बरयले दुसरी चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून तेसलोनिकाक गेलो. क्रेन्स कालिसेक गेलो आनी तीत दालमैसेक. एकलोच लूक मुजे सोरशीं आसा. मार्कूक तुजे बरोबर घेवन ये, कित्याक तो म्हज्या वावरान भोव आदाराचो. तिकुसाक हांवें एफेसाक धाडला. त्रोसान कार्पुसा कोडे पांगुरचें दवरून आयलां तें येतासतना हाड.
तशींच पुस्तकां मुद्दम करून चोर पत्रां. अलेक्सेंद्रा कांसारान म्हाका खूब वायट केलां. ताच्या कुटुंबा प्रमाणे देव ताका फारीक करतलो. तुवें ताची वाट सोड, कित्याक आमचे शिकवणेचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजोवना जावंक, पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ते आयकुचे खातीर सुम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवासाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. सगळीं बारबोड म्हणुया. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे बोग तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवटीचेर लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक, कोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. उद्गार. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सुमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरान आनी ते सुवातेर दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरान तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचे शीं परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा घरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोंगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. तुवें आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. मार्कू, माथेव, लुकास आनी जुआंव हो भयणीनो हे 4 जाण शुभ वर्तमानकार. ह्या 4 मदले 2 जाण जेजूचे आपोस्तल माथेव आनी जुआंव. जाल्यार मार्कू आनी लूक दोगूय जाण भाग्योन पावलू बराबर हे शुभ वर्तमान परगटूंक वो शुभ वर्तमान जे शिकल्यात देवाची ओ जेजूची खबर तांकां भाग्योन पावलू वरवीं मेळ्ळ्या. आनी आयच्या वाचपांनी आमी तांची खबर आयकता. आयज भाग्योंत लुकासाची परब आमी मनयता शुभ वर्तमानकार. आनी शुभ वर्तमानकार जावपाक कितें आसलें काय ताचे लागीं. आयच्या पयल्या वाचपान सुरवातेकूच आमी आयकलां भाग्योन पावलू तिमोथाक चीट बरोवन सांगता एके भाशेन आपल्या काळजांतले उद्गार. भाग्योन पावलू आमच्यान म्हणूंक जाता एक व्हडांतलो व्हड शुभ एक धर्म परगटणार. आनी धर्म परगटणार कसो ताचे बराबर जितलेय जाण आसात तांणी तेंच केलां. आनी तातूंतले 2 जाण मार्कू आनी लूक. आयज दोगांयचीं नांवां आमी ताचे चिटीन आयकता तिमोथाक चीट बरोवन. हें शुभ वर्तमान परगट करूंक लुका लागीं आसलें पयले सुवातेर आयकून घेवपाचें मन. जें कितें भाग्योन पावलू सगल्यांक शिकोवंक भोंवतालो तोय ताचे बराबर आदारी कसो आपुणूय भोंवतालो. आनी जितलेंय तो आयकतालो तो बरे भाशेन आयकून ताचेर नियाळूय करतालो. गूण ताचो बरोवपाचो. आनी जो आपलो गूण आसा बरोवपाचो तो ताणें ह्या शुभ वर्तमानाचे परगटणेक वापरलो. दुबाविरेत पावलू बराबर तो भोंवला म्हणटूच ताणेंय घडये उलोवपाक केल्यातूच आसतली. पूण भाग्योन पावलू बराबर भोंवता आसतना खेरीत वस्त हें सगळें बरोवन दवरपाची. तें बरे भाशेन मांडावळीन घालपाची. गरिबांचो दुबळ्यांचो खेरीत मोग, ओस्तोऱ्यां सवें खेरीत मान हें ताच्या शुभ वर्तमानान आमकां दिश्टी पडटा. भाग्योन पावलून जेन्ना तिमोथाक चीट बरयल्या तेन्ना मार्कूक बराबर घेवन यो म्हणलां आनी त्या बराबर म्हणलां खेरीत भाशेन तीं पुस्तकां हाड. कित्याक पुस्तकां वरवीं हें शुभ वर्तमान परगटूंक त्या वेळार व त्या काळार एक व्हड संद तांणी घेतल्या. आडकोडी आसात. सुरवातेकूच आमी आयकलां देमास म्हणटात तो संवसाराचे आशेक लागून सोडून गेलो. हें शुभ वर्तमान परगट्टा आसतना संवसाराची आशा जायती येता, भिरांत येता. कित्याक आलेसांद्र कासारान म्हाका खूब वायट केलां हेंय भाग्योंत पावलू सांगून दिता. म्हणटूच हे भाशेन कोणूय वायट करता बो करून जे कोण पदवेंत आसात ते वायट करतात तेन्ना भिरांत दिसता, सोडून वचपाक दिसता. हे 2 दीस फाटीं आमी आयकलां आमच्या शेजारच्या राज्यान कर्नाटकान तांच्या सरकारान एक कायदो पास केला. क्रिस्ती मिस्योनार आसात, याज्ञीक आसात, इगर्जो आसात तांची एक सर्वे करपाक जाणां जावपाक कन्वर्शन्स फोस्ट कन्वर्शन्स कितलीं जाल्यात. आयज आलेशांद्र कांसार परतून येयला काय. आयज शुभ वर्तमानाची परगटणी वो जेजूची परगटणी जावपाची आडावपाक असले मनीस परतून उठल्यात काय. भिवोन फाटीं सरपाचें काय. थंयसरल्या बिस्पान खेरीत भाशेन सांगून दिलां की असल्यो वस्तू आमकां मान्य ना. हें जें करपाक गरज ना तें कुशीन दवरपाक जाय. शुभ वर्तमान आमी परगटपाक आमकां हक्क आसा आनी हो हक्क आमी जण एकल्या क्रिस्तांवान जियोवपाक जाय. हो भयणीनो वेगवेगळे आमचे लागीं उपाय आसात. आयज सोशल मिडिया आमच्या हातीन आसा. आयज सोशल मिडियाचेर जायते तरेच्यो खबरो येतात आनी तातूंत थोडीं जाणां हो वावरूय करतात शुभ वर्तमान परगटपाचो वावर. आमकां जीं कोण घडये शुभ वर्तमानाचे परगटणेन ना वो मिस्योनार न्हय
आमच्या मोबायलांचेर आमच्या सोशल मिडियाचेर आमी जायते तरेच्यो खबरो घालता वाचता जाल्यार जेजूची परगटणी करपाक तें कितलें वापर जाता काय. भोव करून आमची तरणाटीं जी जायतो वेळ आयज सोशल मिडियाचेर आसात. जायते फावटी आमकां लॉस दिसता आमच्या धर्माचें कितेंय उलोवपाक. जायते फावटी आमकां भिरांतूय दिसता. जाल्यार वावर जायतो आसा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू 72 जाणांक जेन्ना धाडटा हो वावर करपाक, हो मिसियोनारी वावर करपाक, तेन्ना बरे भाशेन तांची तयारी करून धाडटा. पूण एक वस्त ताणें सांगल्या, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. आयज वावर जायतो आसा आख्ख्या संवसारान. शुभ वर्तमान हो देवाच्या उतराची आस आनी रूच जायती आसा. भूक लागल्या, आयज तान लागल्या देवाच्या उतराची. बरें उतर आयकूंक सोदता लोक, कित्याक भायल्यान भोंवतणी जायते तरेचें वायट चलता, जायते तरेची भिरांत पसरता, धमक्यो येतात. हें सगळें जाता तेन्ना एक बरें उतर आयकूंक आयज जायतीं जाणां सोदतात. तर देवाचें उतर बरें उतर. पूण हें उतर दितले मनीस खंय आसात. आमी जोण एकलो बावतिजम घेतला तेन्ना आमकां जोण एकल्याची जबाबदारी आसा. हें बरें उतर शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक दिवं, ह्या संवसाराक दिवं. आमी करता काय काय आमी भिवन आसा? आमी तयार आसा काय काय आमकां आनीक दुसरो वावर आसा? दुसरे आनीक जायती निबां आसात. हो वावर तो वावर तो वावर म्हणल्यार शुभ वर्तमानाचो वावर करपाक आमकां वेळूच ना. आमी घडये उलोवपाक करपाक वचपाक गरज ना. पावलू भाशेन घडये आमी भोंवपाक गरज ना. पावलू जायतो भोंवलो, जायत्यो भोंवड्यो केल्यो फकत शुभ वर्तमानाचे परगटणे पासत. आयज घडये आमी असल्यो भोंवड्यो करपाच्यो गरज ना. पूण ल्हान ल्हान उपाय जे आमचे लागीं आसात शुभ वर्तमानाचे परगटणे, ते आमी जरी तर करीत जाल्यार ह्या वावरान आमी वावराडी जाता. भोव करून व्हडांतलें व्हड शुभ वर्तमान आमच्यान आयज परगट करूंक जाता तें आमच्या जिवितांतल्यान. आनी आमचें जिवीत जरी तर परगटणी करतलें जाल्यार तें दुसऱ्यांक दिसूंक जाय. तें 4 वण्टी भितरूच जरी तर उरलें जाल्यार तें परगटणी करूंक उपकारचें ना. म्हणटच जें कितें बरें आसा तें आमी दुसऱ्यांक परगटूंक जायते उपाय आसात ते आमी वापरुया. हें करता आसतना एकामेकाचो आदार मागप एकदम गरजेचें. आदार घेवप गरजेचें. जे भाशेन बागेवन पावलू तिमोथाक चीट बरोवन हो आदार धाडपाक लायता. जरूय त्रास आसात, कश्ट आसात, जायते जाण ताका सांगातूच दिनात. हें करता आसतना भोव करून कोणूय जरी तर प्रतिवाद करता वो आर्ग्युमेंट्स कोत्ता धर्मा आड वो जेजूचे शिकवणेचेर आड, जाल्यार तांचे लागीं उलोवंक आमच्यान जावपाक जाय. भोव करून जे कोण आमच्या धर्माचेर आनी क्रिस्ती शिकवणेचेर आड उलयतात तांचे लागीं प्रतिवाद करूंक जातलो जाल्यार आमी शिकूंक जाय, आमी वाचूंक जाय. आमचो भावार्थ आमी बरे भाशेन जाणा जावंक जाय. सादेपणी आमची दोतोन आमी जाणा जावंक जाय. आमची दोतोन आमच्या पवित्र पुस्तकांत आसा जाल्यार आमी हें पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. तर हें करूंक भाव भयणीनो आमचे दोळे उगडया. आमी जोण एकलो धर्म परगटणार, जोण एकलो आमी विचून काडलेले आनी आमकांय जोण एकल्याक हीच आज्ञा दिवन धाडल्या, वचात लांडग्या मदें तुमकां हांव पारवे कशें धाडटा, मेंढरां कशीं धाडटा. जाल्यार आमी देवाचें राज परगटपी जावपाक शुभ वर्तमान वाचुया, शुभ वर्तमान समजुया, ते आमच्या जिवितान घालुया आनी दुसऱ्यांक परगटुया.
죄 가사치 뱃소나 아빠 마음께 가네 도자 원합서 월비가 म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानवांतली मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र गांवांत सुवेस्पर बनवून घे. बो कोनवाळ्या बापा, घर सोडून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोदून तांकां तुज्या गोपान परतून हाडूंक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय. ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी तुका आतां भेटयता. पातोक करून तुजें घर सोडून वेतां तेन्ना बेगीच तुजे वेगीन परतून येवंक आनी असो तुज्या काळजाक उतरां व्हरतो संतोश दिवंक बाग्योंत लुकाचे विणवणेन तुजी कृपा आमकां मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी घोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोड पोरगो तुया सुम्याची सुवागणी ओडोगाता आणि एकाची बियता तितलेच पावटी दोय मोवानेसो आमी तुझे मरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्या त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बाबा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जोण एकलो आमी धर्म परगटणार शुभ वर्तमानकार लुकासा बराबर आमी आमचे गूण आमचे रिसोर्सीस आमच्यान जाता ते वावर आमी शुभ वर्तमानाचे परगटणेक दिवंक आमकां खुशी आसा जाल्यार सगळीं आमी बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवं आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा
तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुझ्या बागयोंत वयसा लुकाच्या परबे दिसा जेजूची कूड आनी रगत आमी घेतल्यात. जावं ती आमकां कुडी आत्म्याच्या पिडांक अमर जिविताचें ओखद. ह्याच खाणा पिण्या वरवीं जीवन जेजूक गोवाय दिवचे, पवित्र आत्म्यान भरलेले जावं आमचे क्रिस्ती जमे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सायबिणीची भेट जातली नाकेली समुदायान. सुरवात करून कॅविन रॉड्रिगीस हाच्या घरा लागीं आनी सोंपतली लुड्डिना मिस्किता हांच्या घरान. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. She's not
patlauro tuci cosi zalia tu sopori suba tvoje moće patja obnaša živaco tomu nismo gorda obloži u gorjani to sam snako brajka obnaša živaco tomu nismo gorda obloži u gorjani to sam snako brajka